Pope Francis addressed world leaders including U.S. President Joe Biden, who were meeting in southern Italy at the G7 Special Outreach Session dedicated to artificial intelligence June 14th. Questa mia riflessione sugli effetti dell'intelligenza artificiale sul futuro dell'umanità ci conduce così alla considerazione dell'importanza della sana politica per guardare con speranza e fiducia al nostro avvenire. Come già detto altrove, la società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci meramente occasionali. Dobbiamo andare alle radici. Ci sono cose che devono essere cambiate con reimposizione di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. In tal modo un'economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene comune può aprire la strada a opportunità differenti che non implicano di fermare la creatività umana nell'intelligenza artificiale e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in un mondo nuovo. Questo è proprio il caso dell'intelligenza artificiale. Spetta a ognuno farne buon uso e aspetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso. Grazie. Hello, I'm Father James Kubicki, and when it comes to medical problems, I know that an enlarged heart is not good. But in the spiritual realm, having a bigger heart is important. We're called to have hearts as open and as big with love as the heart of Jesus. Chiara Lubich, an Italian Catholic woman who founded a movement called Focolare and who died in 2008, has some words about this that I'd like to share with you today. She wrote, "We must enlarge our hearts in imitation of the heart of Jesus." How much hard work this is. However, it is the only thing needed, and when this is done, everything is done. It is a matter of loving each person we meet as God loves him or her. Our important task is that of keeping the chastity of God, which means keeping love like that of Jesus in our hearts. Thus, in order to be pure, we must not deprive the heart and suppress love in it, but rather enlarge it like the heart of Jesus and love everyone. And just as one blessed host out of the thousands on earth is enough to nourish us with God, so one brother or sister, the one with whom God's will places us in contact, is enough to place us in communion with humanity, which is the mystical Jesus. And being in communion with our brother or sister is the second commandment, the one which comes immediately after that of loving God and is an expression of it. I like that image that Chiara uses, how one small consecrated host contains the whole Jesus, body and blood, soul and divinity, including his sacred heart. And so each person that we meet is like that host,
made in God's image and likeness, and made precious by the precious blood of Jesus that was shed for him or her. Truly, when we love the people God has placed in our lives, we are loving God himself. Pope Francis met with comedians, including famous U.S. late-night comics, at the Vatican June 14th. Voi, cari artisti, sapete pensare e parlare umoristicamente in diverse forme e diversi stili. In ogni caso, il linguaggio dello humor è adatto per comprendere e per sentire la natura umana. L'umorismo non offende, non umilia, non inchioda le persone ai loro difetti. Mentre oggi la comunicazione genera spesso contrapposizioni, voi sapete mettere insieme realtà differenti e a volte anche contrarie. Quanto abbiamo bisogno di imparare da voi. La risata dell'umorismo non è mai contro qualcuno, ma sempre è inclusiva, propositiva, suscita apertura, simpatia, empatia. Si può ridere anche di Dio, certo, e non è bestemmia questo, si può ridere come si gioca e si scherza con le persone che amiamo. La tradizione sapienziale letteraria ebraica è maestra in questo. Si può fare, ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri. I said, thank you for inviting me and God bless you, and he said, God bless you, so that was something. So I know a lot about him because I read his memoir, and I want to, I'd love to interview him, but I really want to do a cooking segment because he talks a lot about cooking. Evidently he makes a great tortellini and brodo. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे हे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जॉन आनी एलसी रॉड्रिगीस बरी भलायकी पासत. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मार्टीन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. आयज आमचे दिओसिसीन आमच्या नव्या आदारी बिस्प साहेबाची संस्कारणी जाता. किरीत भाशेन ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी हो बरो गवळी आमकां फावो जावंक आनी आमची गोंयची पवित्र सभा एका नवे उमेदीन देवान फुडें व्हरूंक आमी हे भेटेन किरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी मागुया. आमचे नवे फिरगोज गवळीक सभे पासत मागुया ताणें आपलो वावर नेटान करूंक आनी आमची 400 वर्सांची समरमणी भावार्थाची बरी भाशेन जावंक मागुया. जीं कोण बरी नात आनी आपणा पासत माग म्हण सांगलां, जीं कोण सर्जरी करतात आनी वेगवेगळे तरेच्या पेरिगान आसात तांकां सगल्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुका वायट कोत्तेल्याक वायट करी नाका, बोलतेच ताका ओदीक तुवें कुरपेन भरून आपल्या जिवितान नवसोरणी केलेल्या मनशा सारको ताका बोगसोणी दिवंक तयार आसूंक जेजू आज आमकां फरमायता. आमचे जिवितान जायते आमकां वायट कोत्तेले मनीस आमच्या ह्या शेजाऱ्याक, आमच्या ह्या वाड्यांत, आमच्या समाजान आसात. आमी वायटाक वायट करिना जावं, पूण बोगसोण्याचे मनीस जावंक ह्या मिसान आमकां कोतकोत्यान कुरपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांचाक वर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरोवसो आनी आमचें बोड, आनी आमी इतले वस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नसो. सगळ्या काळजान सर कोरण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनवती करून मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहाब सामरियेचो राजा हाचे राजमहाला बोगलेक जेसरिलांतल्या नाबोताचो एक दाका मोळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लावन तुजो दाका मोळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो ओदीक बरो मोळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक कोत्ता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजाचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्बिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेजरेलीच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस जालो आनी रागान बरोवन घारा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेविनाय? जेजबेलान आहाबाक जबाब दिलो, जेजरिलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाकामोळ म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाकामोळ हांव दिवचो ना. आनी जेजबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जाव. जेजरिलाच्या नाबोताचो मोळो हांव तुका दितोली. म्हणटोच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोहर मारली. आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयल्लें आसलें, एक उपास परगोट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगा खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकान
त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजाबेलान चिटीचेर बरयलेलें तशेंच केलें. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी नाबोताक पोरजे मुखार हाडलो आनी दोगा खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें घराणें घालें, नाबोतान देवाच्या आनी राजाचेर शिराप घाला. ताणें ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत ताणें जेजबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जेजबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रीलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलो तो दाकामोळो तुजे आदीन कोर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेस्रीलांतल्या नाबोताचो दाकामोळो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदन आयकून घे. तुका उलो मात्ता, म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. उनीत करतल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नास कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्याक आनीक लोटीक मनशांक सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदन आयकून घे. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. म्हज्या पावलांक तुजे उतर उबारलोलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाकाय. कोण तुका उसव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुज्या आंगावले व्हरूंक न्यायसभेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक खोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 खोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप आमकां एके तरेन आमच्या जिवितांत नियाड करूंक आमकां उलो करता. नाबोत आपल्या पुर्वजांची जमीन आपल्याक दिल्लो दाखोमोळो खिरीत भाशेन राजा आहाब तो घेवंक सोदता आनी नाबोताक तो फुसलायता, नाबोताशी भासाभास करता, ताका दुसरो दाकामोळो दितलो म्हणटा. पूण तुज्या पुर्वजांचो दाकामोळो म्हाका दी अशें आहाब ताका जाय तो कन्विन्स करता. पूण नाबोत आपूण आपल्या पुर्वजांचो खिरीत भाशेन पुर्वजांचें दायज तुका दिवचो ना म्हूण भासायता. नाका लागून आहाब आपले पोतिनीक जेजेबेलाक सांगता आनी पोतीन नाडबुदी करून बाबा भयणीनो ह्या नाबोताची जमीन
दोगा खोटा मनशांक ताची बाजू धरून एक सभा आपोवन ती नाडबुदी करून ह्या नाबोदाक फातरावन जिवेशी मारतात आनी आहाबाक ही जमीन ताची करून दितात. आमच्या समाजान ह्या वेळार आमी नदर मारल्यार नियाळ केल्यार अशेंच कितें जाता. पुर्वजांची जमीन आसा ती बाबा भयणीनो आमची आतांची पिळगी ताका वालोर दिना न्हय म्हूण बाबा भयणीनो तो सांबाळूनय दवरूंक सोदिना. बरो आपल्याक मेळटा ते भाशेन ताची किंमत मेवल्या उपरांत क्रोडांनी आपल्याक पयशे मेवतात देखून ती विकून काडटात. फुडेक आमी जायतीं आमची मदलीं कोश्टवतात. बरे तरेन आमच्या भुरग्यांक फुडार दिवंक जायत्यो वस्तू आमी करून दवरता. एक बरें घर बांदता, बरे तरेन जमीन घेता, बरे तरेन वस्तू करून दवरता. पूण कोण जाणा भाव भयणीनो ह्यो सगल्यो आमी वस्तू करता ते आमची येतली पिळगा सांबाळटली की ना हें आमी नकळो. हेका लागून गरज आमी मागणें करूंक. कित्याक आज जेसू म्हणटा तुका वायट करतल्यांक तूं आडाय नाका. वय तुजे कडेन मागीत ताका दी आनी तुजे लागीं उश्णें मागूंक सोदता ताका पाट करिनाका. उश्णें मागूंक सोदता ताका आमी केन्नाच पाट करिना. आमी गोंयकार उदार अशें म्हणटा. जायते फावटी आमी भाड्याक दवरता. जायते फावटी आमच्याच घरांत आमी कोणाकूय आसरो दिता. देखीक आमच्याच आदल्या पादवीगारांनी आमच्या इगोर्जांनी जायत्या भाटाबेसांक आपले मुणकार म्हूण दवरले. मुणकार कायदो येयलो आनी जायत्या जाणांनी सुवात्यो घेतल्यो, जायत्या जाणांनी आजून घेवंक नात. पूण थोड्यांनी बाबा भयणीनो आडगा करून ती जमीन आपणाची केली. पेसांवाची जमीन थोडी जमीन इगोर्जेची. पूण जायते फावटी आमी करता त्यो वस्तू आमकांच फायद्याक पडनात. करता त्यो वस्तू आमकां बऱ्याक पडनात. करता त्यो वस्तूंचो आमकां शिराप येता. कित्याक आमी जें वायट करता तें आमच्या पिळगेचेर वायट येता. दुसरी वस्त आमी जेन्ना आमच्या पुर्वजांनी दिल्लें दायज बरे तरेन सांबाळिना जाल्यार भाव भयणीनो आमचेच मदें झगडून झुजां करून कोर्टान वचून आमी इतलीं झुजता की तिसरो मनीस भायलो येता आनी तें खावन वेता. हें आमच्या गोंयकारांची गोत. कितल्योच केश्यो आमच्या कोर्टांनी ह्या दिसांनी आमी मांडलेल्यो आसात. एकामेकाक पडना. एक धाकटुले जाग्याक लागून, एक ओंटीक लागून, एक दुर्गाक लागून, एक वाटेक लागून आमचे मदें बाबा भयणीनो दोळ्याक दोळो अशें आमी करता. कित्याक काय आमचे मदें हें अदीक आनी अदीक एकामेकाक समजणिना. कित्याक काय आमच्या पुर्वजांचें दायज जें आमकां बरे तरेन इतलें तांणी सांबाळून दवरलें तें आमी सांबाळूंक पावना. कित्याक मनीस स्वार्थी जाला. मनीस आपल्या फायद्याचो जाला. मनीस ह्या वेळार आपल्याक अदीक आनी अदीक मेळटा तें आपूण सगळें आपणाचें करूंक सोदता. आनी हाका लागून मनीस जेन्ना स्वार्थी जाता, मनीस आपल्या फायद्याचो सगळें वालोर करूंक सोदता तेन्ना दुसरें आनी पळयना. गरज पडल्यार बाबा भयणीनो सगळें आपणाचें करूंक खंयचेय तो ही गोज टू एनी एक्स्ट्रीम आपूण कितेंय करूंक तो तयार आसता. हेचे दिसाक आमकां उजवाड मागुया. अदीक आमी आमच्या जिवितान नियाळूंक जें कितें आमी करतले तें आमचे पिळगेक बऱ्याक पडूं. जें कितें आमी ह्या संवसारान करून दवरतले तें आमी आमचे येतले पिळगेन बरे तरेन सांबाळूंक. आमी जें कितें करता तें बरे तरेन करूंक. वायटाक वायट फारीक करिना जावं. पूण अदीक आमच्या कर्तुबा उद्देशी दुसऱ्यांक उजवाड येवंक. आमच्या कर्तुबा उद्देशी दुसऱ्यांक बरेंपण येवंक. आमच्या कर्तुबा उद्देशी आमची दायज जें पुर्वजांनी जमीन सांबाळून दवरल्या ती आमी बरे तरेन आमच्याय पिळगेक सांबाळून दवरूंक. आमकां जें मेळ्ळां तें आमी आमच्या येतले पिळगेक बरे तरेन मेळूंक. न्हयच आपलेपणान भरून पूण उदार मनान दुसऱ्यांकूय फावो तसले आमी उदार मनाचे मनीस जावन जीं कोण गरीब आसात, रस्त्याचे देगेर आसात, जांकां कांयच ना तांचेय सगळें आमी आमची नदर घालूं. हेचे दिसाक कितें भाशेन आमकां ही कृपा मागुया. तशेंच मागुया भाऊ. आयच्या दिसाक आमकां एक नवो आदारी बिस्प फावो जाता. ताणें अदीक आपल्या शेडयांक ओळखून घेवंक, आपूण एक बरो गवंडी कसो शेडयांचो परामोस करूंक, आपल्या
ह्या मुणयारपण्या वरवीं सगळीं सांगातान जिवंक आमचे गोंयची धर्मप्रांत किरीत भाशेन अदीक आनी अदीक जेसूच्या काळजा सारकी जावन आमकांय गवड्यांक ताणें बरे तरेन चोरवाक व्हरून गवड्याचो अदीक हुस्को दाखोवन ताणें आमकां जेसू सोबे ताचें राज विस्तारूंक व्हरूंक ताकाय आनी आमकांय कृपा आनी बोड दिसान दीस आनी दर दिसाक ह्याच मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28 C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया, ताच्या मोगासाक वसाव आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणान आतां तुंड्या सोयादाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा रवात सर्वेस्पर वांगून घेवन. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काडेन सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्यार तुज्या वैभवान, उंचुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नाबी येता ताका सोय, उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणे ग्रास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरायकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिसका जी कशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितले करून सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणां ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बरोबर मागणें. भोव मोगाच्या बापा, आमच्या सासणी गवड्या तरेतरेच्या मणयारेचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेन गवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकरा सिम्यांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता. तुजे सेवकाक आनी आमच्या गवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देणेनी आनी बऱ्या गवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू बरी आपलें जिवीत आपल्या शेळयां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलून व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुद्धीन आनी भक्तीन ताका भोर. आनी आमी आमच्या गवड्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणाखाल तुज्यो कालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वासी शेडयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावोशी कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. वचूया क्रिस्ता शांती वचूया, वचूया क्रिस्ता शांती वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांती वचूया, वचूया क्रिस्ता शांती वचूया. वाट करतल्या बोगसूया, दुस्मानाक मारुया. जेजूच्या शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीस मोनान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.